तर अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स आता आम्ही केअर घेवपाक जाय बिटवीन 25 to 45 एजीच्या लोकांची. आता हे किते खातीर तर 25 to 45 जे आसात पळय तांची भुरगीं आसतात ल्हान. ल्हान भुरगीं म्हणजे पेडियाट्रीक आयसीयूची वचपाची भुरगीं. कोणायची जर ल्हान भुरग्याक जर आयसीयून घालचे पडलें पेडियाट्रीक आयसीयून आनी ताका जर ऑक्सिजन बी लावचो पडलो त्या भुरग्याक तूं नर्शीचे कडेन सोपोवंक शकना. 3 वर्सांचें 4 वर्सांचें जर भुरगें असलें तर 1-2 नर्शी आसा म्हणून सुपरवायज करपाक 20 बेडां आहात 25 बेडां आहात नॉर्मली 2 नर्शी पुरो जातात रातच्यो बी टू टेक केअर ऑफ अबाउट 20-25 बेड्स नॉर्मल एडल्ट हे भुरगीं आसतात ती दे आर नॉट लायक मिनिएचर एडल्ट्स अशें न्ही तें. काय त्या भुरग्यांचें कितें जावपाक शकता ते रातचेच न्हिदात इनकन्विनियंट म्हणून तें मास्क जर काडलें जाय तांकां खबर ना तें ऑक्सिजनाचें मास्क आनी तें सर्वायवींग हें म्हणून आउट ऑफ डिस्कम्फर्ट काडूंक शकता काडल्यार कितें जातलें म्हणटकच आयदर आवय नाल्यार बापायन त्या भुरग्या बरोबर आसचें पडलें. समजा एक 6 म्हयन्याचें भुरगें 1 वर्साचें भुरगें शी रिक्वायर्स ब्रेस्ट फिडींग म्हणजे आवयन थंय आयसीयूंत रावचें पडलें. आवयन रावचें पडलें जाल्यार आवयक पयलीं तुवें हें दिवपाक जाय वॅक्सिन दिवंक जाय. घरा कडेन बापूय आसतलो ओके थंय एकाली 1-2 भुरगीं आसतलीं. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड टू protect these two people, the father and the mother, the parents of young children, which will be normally between 25 years to 45 years. तांकां टार्गेट करचें पडलें वॅक्सिन दिवपाक पयलीं एज अ प्रायोरिटी.